पळयात सोमी आमचो वडे पदवेन येतलो आनी आपल्या चाकरांच्या दोळ्यांक उजवाड दितलो. सर्वेस्पराक जय जय जय. मोगाळ भाव भयणीनो, 40 दीस आदीं व्हडा संतोशान सोमया जेजूच्या जल्माची परब आमी संभरमली. ताका देव मंदिरान भेटयलो त्या दिसाचो उगडास आज आमी करता. अशें करून सुमर्तीचो कायदो पाळटात म्हूण बायल्या दिसलें जाल्यारूय खरेपणी आपले परशेक भेट दिवंक तो आयलो. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन उत्तर पिरायेच्या सिम्यान आनी आनंद देव मंदिरांत आयली आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान सोमयाक ओळखूंक आनी संतोशान ताका परगटूंक पावली. आमी तेच परी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जाल्लीं देवाच्या घरांत जेजूक मेळूंक मुखार सरुया. थंय उंडो मोडटना तो आपल्या वैभवान परगटपणी येसर आमी ताका वळखतले. प्रार्थुया. देवा, तूंच सर उजवाडाचें मूळ आनी ओरूम आयच्या दिसा धर्मन सिमावांक कोर्जांक उजवाडायतलो तो उजवाड तुवें दाखोवन दिलोय. ह्यो वाती तुज्या उजवाडान पवित्र कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. ह्यो जळट्यो वाती हातान घेवन तुजें नांव वाखाणूंक आनी हांगासर जमलोल्यांक हे तुजे परजेची मागणी आयक आनी आमकां शिगवण्याच्या रस्त्यान चलूंक अविनाशी जिविताक पावूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या एकल्या स्पुतान आमचे मनीस स्वयं घेतले आनी ताका देव मंदिरान भेटयलो तो दीस आज आमी संभरमता. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बसुया. मलेकियस ब्रदराच्या पुस्तका वेले वाचून. सर्वेस्वर देव अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करून म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सुम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सरतलो आनी ज्या कोराच्या दुतांक तूं घेवंक आशेताय वय तो येतलो. अशें दोलबराचो सर्वेस्वर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिसती पोटोस कोणाच्यान उबो रावंक जाय. तो जावन आसा शिश्टीचे आकटे आनी दोब्याचे खार. रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीचे पुता धुवांक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुप्या आनी भांगारा वरी निर्मळ करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपले भेटवणे करतली. जशें मागा आदल्या काळार तशेंच तेन्ना जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या भेटवणी सर्वेस्पराक मानतल्यो.
देवाचे उतर हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. कोण तो मोहिमेमोत राजा? मोहिमेमोत राजा आमचो सर्वेस्वर. सगळीं म्हणया, कोण तो मोहिमेमोत राजा? मोहिमेमोत राजा आमचो सर्वेस्वर. दारवट्यानो तुमचे माथे वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यानो तुमचे तोरणां ऊंच उबारात. मोहिमेमोत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मोहिमेमोत राजा? मोहिमेमोत राजा आमचो सर्वेस्वर. कोण तो मोहिमेमोत राजा? तो सर्वेस्वर पोलीस आनी दिरादीक. झुजांक काळजीदार सर्वेस्वर तो. जबाब, कोण तो मोहिमेमोत राजा? मोहिमेमोत राजा आमचो सर्वेस्वर. दारवट्यानो तुमचे माथे वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यानो तुमचे तोरणां ऊंच उबारात. मोहिमेमोत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मोहिमेमोत राजा? मोहिमेमोत राजा आमचो सर्वेस्वर. कोण तो मोहिमेमोत राजा? तो दोलबराचो सर्वेस्वर. मोहिमेमोत राजा तो. जबाब, कोण तो मोहिमेमोत राजा? मोहिमेमोत राजा आमचो सर्वेस्वर. भुरगीं संसारक्या रोगता मासाची देखून जेजून त्या रोगता मासान वांटो घेतलो आनी हे वरवीं मोन्नाचेर पदवी चलयतालो तांचो म्हणजे देव चाकरांचो आपल्या मोन्ना उदेशी ताणें नाश केलो आनी मोन्नाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेतालीं तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतान तांकां आपणेच आधीन करूं ना, पूण अब्रामाच्या सोस्तेक हे पासत पोरचेच्या पातकांचे मोक्षणे जोडून घेवचे खातीर देवान फुड्यान दोयाल आनी विस्वासी महायादीक जावन सोबतांक ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपद्रव वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपद्रव सोंपता तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy, soy, Sorves oráculo soy, soy. पोरजांक उजवाडायता तो उजवाड, तुजे पोरजेक इस्रायलाचो प्रताप. Sorves oráculo soy, soy. Sorves oráculo soy, सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. मोइजेसाच्या शास्त्रा पोरमोणे तिचे शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेम व्हेलो. तर जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटून दिवचो अशें समृद्धीन बरयलोलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. त्या भायर समृद्धीन सांगलां ते पोरमोणे कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो यज्ञ समर्पोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियाव नांवाचो एक भाग्यवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाचे बसवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कुडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या सुचोवणेन देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती पोरमोणे ताचें सगळें करचें आसलें तें करूंक आवय बाबायन बाळकाक जेजूक भितर हाडलो तेन्ना तांणी ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तोस करून म्हणले,
शांतीन सोम्या सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां वचून दी. तर तुजी सोडवण देखली हांवें. सोर राष्ट्रांक मुखार तयार केल्ली. विदेशांक उजवाड घालतो दिवो मान तुजे इस्रायल पोरशेचो. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसताली. तेन्ना सिमियोनान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताच्या आवयक ताणें म्हळें, आयक इस्रायलान जायतीं जाणां भुंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठोवंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरूक अशी देवान ताका नेमला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. प्रदेशां भाऊ भयणीनो, आज पवित्र सभा सोम्या जेजूचे भेटवणीची परब मनयता. कांय वर्सां फाटीं सर्गेस्त आल्फ्रेड रोज आपल्या एका गिताचें नांव कान कोणाचे. ह्या गितांत तो एक खबर सांगता. एके जोडयेक खंय लग्न जाल्ल्यान 15 वर्सांनी एक भुरग्याचें देणें देव फावो करता. भुरगो सोबीत दिसतालो, हुशार आसलो, पूण ताका एकूच देफेद आसलो, ते म्हळ्यार ताका व्हडले कान आसले. आनी समाजान ताका भोवंक लज जाताली. समाज ताका केणटालो. आनी उपाय ना जावन दोतोर सांगता कोणाचे तरी ताका कान घालचे पडटले. पूण कोणूच आपले कान दिवंक तयार नासलो. आनी असले वेळार ताची आवय एक व्हड तियाग करता. कोणाक सांगनासतना, आपल्या पुताक पासून कळय नासतना आपलेच कान कातरून आपल्या पुताक ती घालूंक लायता. विदेशा बाबा भयणीनो, येदो व्हडतो तियाग ही आवय आपल्या पुता सगळें करता. आमकां एक संवय आसा कोणाकूय कसलें दान दिवच्याक. पूण आमी दान दिता तेन्ना घडयेक तितले किंमतीचें न्हय. ह्या आवयन केलें तशें. पूण हें दान आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना मोगान दिता. देवान आमचे सगळेक व्हड दान दिलें, तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. स्वर्ग सोडून तो संवसारांत आयलो आनी हें दान मनशा कुडाक जालें. जायत्यांनी ताका मानून घेतलो, पूण सगल्यांनी मानून घेतलो ना. हें दान दर एका दिसाक ह्या अल्ताराचेर उंड्या सोऱ्याच्या रुपान हाजीर जाता. ताची परब आज आमी मनयता, सोम्या जेजूचे भेटवणीची परब. ताच्या आवय बापायन व्हरून ताका देव मंदिरान भेटयलो आनी सिमियोन आनी भाग्यवंत आनान एक बाकीत केलें. ताचेर पवित्र आत्मा देंवलो. जें कितें ताचे सगळें करचें आसलें तें करूंक ताका देव मंदिरान भेटयलो. आमकांय देव मंदिरान भेटयल्यान देवान आपल्या पुताक एक व्हड दान कशें आमकां दिलां. समाजान जायतीं दानां आमी एकामेकाक दिता. दर एक याज्ञीक मोठवाशी भाव भयण आपलेंच दान समाजा खातीर, देवा खातीर करता. असलीं दानां आमी वळखून घेवंक आनी असलीं दानां उपकारी काळजान आमी शेवंक आनी स्विकारूंक आयची परब आमकां आपयता. आमकांय देव मंदिरान भेटयल्यान, आमकांय देवाक समर्पिल्ल्यान ते देणे खातीर देवाक दिनवासुया. आनी हें दान मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता हें वळखून घेवन, जायती काळजी घेवन, जायते उपाय घेवन हें उंचा मोलाचें दान जें आमकां दिलां, मेळ्ळां, तें सांबाळूंक आमकां शिकय म्हूण ह्या मिसांत बापा लागीं मागुया.
म्हज्या भावा भयणीनोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानत असलें सामण मागत. सर्वेस्पर आमच्या सर्गीच्या बाबा, कोतावीन मेंढरो जावन तुज्या पदान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपणाचीच बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी कशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाखोवचो सरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांतली भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदवाक उपकार म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां पारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्वपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सरकाली आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कांय दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो, कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक बागेली तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरान भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे आंकवार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर्राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलोल्या आमच्या सोडवणदाराक संतोशान आमी मेळूंक वेतांव आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 सर्गारी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत गान सय सय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय उत्सर्गीत गान सय सय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. पेसपरीं जेवण सदोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणी कॉलराचें रगत पातकाचें बोगसणी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी पयलो उदकाक दिवन बाबडताचो गुटपोर घडुया. सुमयाचे सो तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगडटा. तुज्या येण्याक आमी वंतरेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणटो आनी सोडवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोणा रगत चेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गुमडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडवय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सदट मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुज्या बोर सोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता
अंकुआर मरी देवाची माई संगती बघेवन सुसे तिसो निर्मोळ पोती बघेवन धरून बदानी सोरकाडे तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर बघेवन सुसेवा सान फ्रांसीस शावेर बघेवन हातून बघेवन मदर तेरेसा बघेवन पाद्र पियो मान्यवंत पादाग्नेल मान्यवंत काल्वा कुतीस बघेवन तिनास लोयला बघेवन पेत्रो आणि पावलो बघेवन सबास्त्यां बघेवन चौमारी बियानी संगन सालदी अमरात आणि यार भक्तां संगती सासनाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या संगता तुझे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजूंची केलेली मागणी आज सोडून तीर धरून अनेक पावट म्हणूया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षी दाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तणीक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार सर्वेस्परा सर्वायडांतले आमकां निबार दुयेल गुन्यांची विधान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वासनात रेखताव पर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय सुम्या जेलो क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुझे पवित्र सभेच्या पावडताचे दिश्ट घाल आणि तुझे कशी परमणे तिका शांती दे आणि तूं तिका एकवटान सांबाळ सो जियेत आनी रास वट चलयताय सासनांच्या ससनान समयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक माय मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया पोस्तो जेजू देवाची शरी संसाराचे पाप काडटा ती शरीच्या जेवणा पयल्यान तितले आमी सुभागी क्रिस्ताची कूड B38.
उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ आणि विश्वासी बाबा, बासायलोल्या क्रिस्ताक आतान दोरचे भाग मेळो पर्यान मरण देखचो ना म्हूण समावांक तुवें दिल्ली बासावणी पाळून ताचे अंतरेक तुवें भागयली. ह्या सर्गींच्या जेवणान आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सुमयाक घेवंक तुवें फावो केलें, जाका हांगा कुडी पोसण्याच्या रुपान आमी घेतला. ताकाच सर्गी सासणीक मोहिमेंत रूप पडूंक भागी जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Our Christian